कर रहे हैं। मामले बाब आज तुमचं अरविंद केजरीवाल हांगा येता किती सांगू शकता? आज आमची पणजे कांपालाचे 4 वरांचे जाहीर सभा आसा त्या खातीर मुद्दाम अरविंद केजरीवालचे आमचे नॅशनल कन्व्हिनर तशेंच दिल्लीचे मुखेलमंत्री येता. गोंयात जो ऑल्टरनेटिव्ह आसा बीजेपीक तो म्हणल्यार फक्त आम आदमी पार्टी सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा. काँग्रेस तर सारकी बिखरलेली आसा. जे MLA वता प्रत्येक विकान प्रत्येक 2-3 दिसांनी एक ना एक तांडो फुटिल्लो आसता. आतां वर्कींग प्रेसिडेंट सुद्दां काँग्रेसी बरोबर ना. तेन्ना बीजेपीक फक्त टक्कर दिवपी जी आसा ती आम आदमी पार्टी आनी आमी सदांच म्हणिल्लें आसता ऑप्शन आतां गोंयकारांक एकूच आसा आम आदमी पार्टी. गोंयचो एजेंडा फुडें व्हरपाक गोंयकाराचो एजेंडा फुडें व्हरपाक. ताज्या लागीन आज सभा आसता ती जाहीर सभा. हांव सगळ्या गोंयकारांक मागता आज मुद्दाम तुमी आवर्जून ह्या सभेक येवचें. गोंयचो एजेंडा फुडें व्हरपाक आमची साथ दिवची आम आदमीची साथ दिवची. आनी फुडलीं 5 वर्सां खूब म्हत्वाची आसा गोंया खातीर. तेन्ना आम आदमी हो परिवार एक चान्स दिया म्हणटा तशें आमी केजरीवालाक. कित्याक काय म्हणल्यार केजरीवाल जी गॅरंटी दिता जें आश्वासन दिता तें पूर्ण खात्रीलायक पूर्ण करता ते. मामले बाब शांत आंद्रेच्यान विष्णू वाघाचे भाव तुमकां जॉईन जाल्ले आनी कोण लिडर बी तुमच्या टचान आसा इंडक्ट जावपाचे बी आहा? एक तुवें पळयत बीजेपी कितें करता काँग्रेसचे नेत्याक फुट्टा. आम आदमी पार्टी एक पार्टी आसा जो बीजेपीचे नेतृत्व आसा जावं ते एलिना सल्दाना बाय जावं काल वाघ बाब जॉईन जाले. सो बीजेपी सुद्दां जे लिडर आसा तांकां सुद्दां खबर आसा बीजेपी पयलींची उरलेली ना. सगळे काँग्रेसचे विलिनीकरण भितर जाल्लें आसा. सो बीजेपीन खूब जे विचार फुडें वतालें नेतृत्व अलिना जावं तशेंच विष्णू वाघ बाब जावं ते आम आदमी पार्टी स्विकारिल्ले आसा. बाकीचे जे आसा बी सद्या तांचेर खूब केसीस आसा. आमकां ते नाका आमी म्हणल्यार अप्रोच जाता आमच्या पार्टीन जॉईन जावपाक. आमी सद्या नाका सांगला आमकां नाकाय बी ते. मिटिंगेक कितले लोक येवपाची अंदाज तुका येवन कळटा सांजेवाळा. अंदाजान कितले तुका कळटा सांजेवाळा यो सगळे गोंयकार आवर्जून ते येतले. कित्याक आमी भाड्यान करून लोकांक हाडूंक ना. ते आपूण जावन लोक भायर येतले. जेन्ना मेन 2015 सभा जाल्ली तेन्ना सुमारे 8 ते 10 हजार लोक कांपाल ग्रावंडार जाल्ले. आज सुद्दां हे सभेक तसो उत्सुकतो प्रतिसाद आसतलो गोंयकारांचो. बरं, आज कितें गॅरंटीची आहा? कळटा तुका गॅरंटी आमी दिल्या आतां विकल्प आमी मांडटा लोकांक फुडें जा. बाबू बाबू आज केजरीवाल येता आनी महासभा जावपाची ताजेर कितें सांगता? आयज CM आतां आमी 5-10 मिनटान पावतलो. आमची 4 सुमार महासभा आहा पणजे. सो आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीसून आमी हजारभर तरी लोक सारके एक्सायटेड जाल्या पणजे येवपाक. आमी तयारी चालू आहा. आनी गोंयांत पळोवंक गेल्यार वातावरण सारकें बदल्लां. आम पार्टी वाटेन वचपाक लागला. आनी हे जे बाकीचे पार्टीज आहा तेंचे MLA हांगासून थंय थंयसून थंय जाम मारता. हेचेर कळटा की गोंयकार हेंचेर विश्वास धरपाचो ना. आनी हेच्या फुडें फ्युचराक आम आदमी पार्टी गोंयांत जायी हे लोकांनी निश्चय केल्लो आहा. आनी आमची आज महासभा जावपाचें हेचेर कळटा. आमी सगळे पळय आमची पब्लीक सगळं रेडी आहात. 2-2:30 भायर सरता. चालू करो. एक घालीत राव.
बरं ना बाबू बिचारे कॉन्फिडन्स घेण्याचा मिळू शकत नाही एकमेकात जाऊया आम्ही बरोबर बाबू विक्रम मुले रे किती मुले रे किती मुले रे बाबू बाबू नमस्कार
आम आदमी फाउंडर आम आदमी फाउंडर मध्ये कमेंट्री घे येतो म्हणजे ये सर पिवलो मरे पिवलीन उलयता उलय मरे तू फाउंडर मरे ऑल राउंडर येलो 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 बाबा बाबा सर 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 राहुल सर 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 ऐसा क्यों सर सर ओके पहले छोटा एक बैठ दे देना सर थोड़ा बात करो सर थोड़ा बात करो हर बार हम लोग आते हैं, कुछ तो बात करो सर। मुनासबा होगा आज गोवा में रैली है और रैली में गोवा के लोगों से बातचीत होगी। आप सब लोग आइएगा, वहाँ पे मिलेंगे। कुछ अच्छी घोषणाएं कुछ होने वाले हैं आज। आज आइए बात करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर थैंक यू पहिली बार आज पहिला बार बात किया ना